नमस्कार, पोळे अपडेट खबरो। मायभाषेन शिकतल्या भुरग्यांक विज्ञान गणित बरे समजता। दोतर माशेलकाराच्या भोवमान सुवाळ्यान मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य। गोयान IIT येता म्हूण दोतर माशेलकाराक उमेद। इंजिनियर मारपेट केशीन आमदार मिकी पाशेकोक ख्यास्त नासतना सोडपाचो ट्रायल कोर्टाचो निकाल हायकोर्टान मारलो भायर। मिकीक 6 म्हयने कादय, 2 सप्तकां मदीं येवचो पडटलो शरण। वेदश्रीच्या आत्महत्येक तिचो घोव माय माव जबाबदार। बापायची कागाळ। वेदश्रीन चलयेक घेवन केल्ली आत्महत्या। हुंडोबळी कायद्याची कलमां, अजून दुबावितांक अटक ना। बायणा दर्यावेळेर बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यांची याचिका हायकोर्टान घेवंक लायली फाटी। स्टे घेतली फाटी। 30 दिसां भितर स्वता जावन बांदकामां मोडपाचो आदेश। जितेंद्र देशप्रभू काँग्रेसीचे शिस्तभंग समितीचो निमंत्रक म्हूण देवेलो। प्रतिमा कुतिनो नवी निमंत्रक। देशप्रभूचो समितीन आस्पाव। देशप्रभू म्हणटा आपल्याक कांयच फरक पडना। आणि गुड्डेमाळ सावड्ड्या प्रशाल देविदासाचो रानात खून करपी तिसऱ्या मुखेल दुबाविताक अटक केला तो जितू नायक हिस्ट्री शीटर। जितूच्या नावार कितल्योशोच केशी। खबरो विस्तारान। मायभाषेन शिकतल्या भुरग्यांक विज्ञान आणि गणित बरे समजता म्हूण मुख्यमंत्री परिकाराचे मत। डॉ रघुनाथ माशेलकाराच्या भोवमान सुवाळ्यान तो उलयतालो। विज्ञान परिषद आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्यान डॉ माशेलकाराचो पणजे कला अकादमीन एका खासा सुवाळ्यान भोवमान केलो। गोयान IIT सुरू जातली म्हूण डॉ माशेलकारान उमेद उक्तायली। मुख्यमंत्री परिकारान पद्मविभूषण विज्ञानीक डॉ रघुनाथ माशेलकाराचो पणजे कला अकादमीत भोवमान केलो। विज्ञान परिषदेचो गोंय फांटो आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्यान ही कार्यावळ केली। ह्या सुवाळ्याक उद्देजक श्रीनिवास देपो, गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू डॉ सतीश शेटये, विज्ञान भारतीचो अध्यक्ष डॉ विजय भाटकर आणि बाकीचे मानेस्त आशिल्ले। विज्ञान परिषदेची फुडल्या वर्सा फेब्रुवारीन गोंयान परिशद जातली। परिषदेचो पुराय खर्च सरकार करतले म्हूण परिकार उलयला। गोंय विज्ञान परिषद, भारतीय विज्ञान परिषद गोंयान फेब्रुवारीन कार्यक्रम घेवपाचे हांगा आसा। काल म्हाका गोवा सरकाराची मदत जाय म्हणटाले। हांवें ताका सांगलें गोवा सरकार सगळोच तुमचो कार्यक्रम स्पॉन्सर करता। आवय बापायक दिसता की आपल्या मुलाक फाड इंग्लीश आली पाहिजे। आपल्या भाशेच्या बद्दल स्वाभिमान आसप ही गजाल एक, 10 भाशेंचेर कमांड आसप ही दुसरी, आणि स्वताच्या भाशेन शिकलो जाल्यार तातूंतल्यान सायन्स आणि गणित ह्या विशयाचेर जो एक कमांड मेळटा ती तिसरी म्हत्वाची गजाल। आणि म्हणून अजुनूय हांव सांगता की मातृभाशेंच्यानूच प्रायमरी शिकलेलो भुरगो हो गणित सायन्सान बरो जावंक शकता। गोंयचो विजन डॉक्युमेंट फुडें वता। गोंयान IIT आसची म्हूण विजन डॉक्युमेंटान शिफारस आशिल्ली म्हूण विजन डॉक्युमेंट करपी जाणकार समितीचो वांगडी डॉ माशेलकार उलयलो। नाका थंय नाका तसले प्रयोग जाल्ल्यान भारताच्या नावाची वाट लागता म्हूण ताणें विशय काढलो। आय वॉन्ट टू कंग्रॅच्युलेट द चीफ मिनिस्टर। आमच्या रिपोर्टमध्ये आम्ही अनेक स्वप्न पाहिली होती, त्यातलं एक होतं IITचं, आणि आता आपण असं वाचलं असेल बजेटमध्ये आपल्याकडे IIT येते। कालच कोणीतरी मला आमच्या रिपोर्टच्या इम्प्लिमेंटेशन विषयी विचारत होतं, तर मी म्हटलं ते इम्प्लिमेंटेशन चाललंय की बघा की इथे काय होतंय। आम्ही जे स्वप्न त्याच्यात पाहिली होती ती येत आहेत त्याच्यामध्ये। इनोव्हेशनमध्ये आपण पाहिलं असेल जगामध्ये भारताची इमेज फार खराब झालेली आहे। कशामुळे माहितीये का? जुगाड। भारत म्हटलं की जुगाड इनोव्हेशन बद्दल बोललं जातं। अहो, जुगाड म्हणजे गेटिंग लेस फॉर लेसर पीपल समहाउ विथ कॉस्ट ॲट द ओनली कन्सिडरेशन, नो सेफ्टी। मध्ये एकदा 2 वर्षापूर्वी एक जुगाड व्हेकल पडली, 24 लोक गेली। बरं, बायपास करायचं, काहीतरी करून हे करायचं, दॅट्स नॉट। आय जस्ट डोंट लाईक जुगाड। तर या इनोव्हेशनमध्ये आपण व्हॉट इज स्पेशल दॅट वी कॅन डू, अँड आय हॅव बीन प्रोपगेटिंग दिस आयडिया ऑफ अफोर्डेबल एक्सलन्स। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियराच्या मारपेट केशीन गोवा विकास पार्टीचो मुखेली आणि आमदार मिकी पाशेकोक ख्यास्त नासतना सोडपाचो ट्रायल कोर्टाचो निकाल हायकोर्टान भायर मारलो। मिकीक 6 म्हयन्यांची कादय आणि 1,500 रुपयांचो दंड लागू झाला। मडगावचे अतिरिक्त जिल्हो सत्र न्यायालयाच्या आदेशाची हायकोर्टान स्वता दखल घेतिल्ली। मिकीन इंजिनियराक थापटायल्लो। मिकीक ख्यास्त भोगूंक 2 सप्तकां मदीं शरण येवंक सांगला।
हायकोर्टान मिकीचे इंजिनियर मारबडे केशीचेर ट्रायल कोर्टान दिल्ले निकालाचो निकाल लायलो। कांय वर्सां फाटीं वीज खात्याचो ज्युनियर इंजिनियर कपिल नाटेकाराक ड्युटेर आसतना गोविपाचो आमदार मिकी पाशेकोन थापटायल्लो। केस मडगांवचे कोर्टान चलताली। कोर्टान मिकीक दोशी थारायलो, मात ख्यास्त नासतना प्रोबेशनाचेर सोडलो। हायकोर्टान हे निकालाची स्वता दखल घेतली। मिकीक 2 सप्तकां भितर ख्यास्त भोगूंक हजर जावचो म्हूण कोर्टान सांगला। फाटल्या 39 म्हयन्यांत मिकीची केस JMFC सावन हायकोर्टा मेरेन 4 कोर्टांनी भोंवल्या। मिकीक सगळ्यान पयलीं JMFCन दोशी थारायलो। JMFCन मिकीक फरमायली 1 वर्साची कादय, 5,000 रुपयाचो दंड। निकालाक सहाय्यक सत्र न्यायालयान मिकीन आव्हान दिलें। सहाय्यक सत्र न्यायालयान ख्यास्त 6 म्हयन्याचेर देंवयली आनी दंड 1,500 रुपयाचेर। निकालाक मिकीन अतिरिक्त सत्र न्यायालयान आव्हान दिलें। अतिरिक्त सत्र न्यायालयान मिकीक दोशी थारायलो, मात ख्यास्त नासतना सोडलो। मिकीक सोडलो म्हूण अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या निकालाची हायकोर्टान दखल घेतली। अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचो निकाल हायकोर्टान बिरेस्तारा भायर मारलो, म्हणजे मिकीक 6 म्हयन्यांची कादय आनी 1,500 रुपया दंड लागू। सरकारी वकिलान ट्रायल कोर्टाच्या निकालाचे बाजून आर्ग्युमेंट घाले, जाल्यार हायकोर्टाचे अमिकस क्युरीन मिकीक ख्यास्त नासतना सोडपाचे निकाला आड आर्ग्युमेंट घाले। कपिल नाटेकार हो सरकारी अधिकारी आनी ड्युटेर आसा म्हूण पुराय कल्पना आसतना मिकीन ताचेर हात घालो, ताका थापटायलो म्हूण हायकोर्टाचे अमिकस क्युरीन आर्ग्युमेंट लावन धरलो। मिकीन आपल्याक दोशी थारावपाचे निकालाकूच आव्हान दिल्ले। ट्रायल कोर्टान सरकार पक्षान 2 जाणांच्यो म्हत्वाच्यो साक्षी घेतल्योच नात आनी इंजिनियराचेर मिकीन हात घालो तरी मिकी तेन्ना आमदार आनी पर्यटन मंत्री आशिल्लो। आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांक लायटीच्यो कटकटी जाताल्यो म्हूण एक वेळ ताणें इंजिनियराचेर हात घालो, तरी लोकप्रतिनिधी म्हूण मिकीचे अधिकारांचोय विचार जावंक जाय असो आर्ग्युमेंट मिकीचे आदोगादान घालो। सुत्रां उलोवन दाखयता ते प्रमाण हायकोर्टान निमणे ख्यास्त लागू केल्ल्यान मिकी आतां सुप्रीम कोर्टान वचपाची तयारी करता। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। चलयेक घेवन जुवारी पुलावेल्यान आत्महत्या केल्ले वेदश्री परबाच्या आत्महत्येक तिचो घोव आनी माय जबाबदार म्हूण तिचो बापूय आरोप करता। ताणें वेदश्रीचो घोव, माव आनी मायचे आड मडगांवां पुलिशेन कागाळ केल्या। वेदश्रीन मंगळारा सांजे 3.5 वर्साच्या धुवेसयत जुवारी पुलावेल्यान उडी मारिल्ली। वेदश्रीची कूड बुधवारा जाल्यार चलयेची कूड बिरेस्तारा मेळ्ळी। वेदश्रीक सोदूंक तिच्या घोवान कांयच ताकतीक दाखयली ना अशें तिचो बापूय म्हणटा। पुलिसांनी अजून कोणाकूच अटक केल्ली ना। मंगळारा सांजे एके बायलेन जुवारी पुलावेल्यान उडी मारून जीव दिलो असो बोवाळ पडिल्लो। मरीन पुलिसांनी त्या बायलेक सोदपाचो बरोच यत्न केल्लो, मात ती बायल आनी तिचे चलयेचो कांयच पत्तो लागूंक नाशिल्लो। मात बुधवारा त्या बायलेची जाल्यार बिरेस्तारा तिच्या 3.5 वर्सांच्या चलयेची कूड मेळ्ळी। माय आनी घोवान केल्ल्या छळाक लागून वेदश्रीन चलयेक बरोबर घेवन आत्महत्या केली असो आरोप तिचो बापूय यशवंत गांवसान केला। माय त्याने पटना म्हणजे माय ताका त्रास केला, ती म्हणाली माय त्याची तिके बाब तू पळय, आपण पळोवचें ना, तुजी सिरी सोड नाल्यार दवर, ते म्हाका लागना, तूं त्यो बाब तुजे पळय, तेज्या गांवकाय खबर आसतली, आसूंक जाय, घरान खबर आसतली। फाटल्या दिसांनी अशीच ताका तेजे गांवान मारलेलें, थापड मारले, ती म्हाज्या घरा कडेन येयली। वेदश्रीच्या मरणाक तिचो घरकार आनी माय जबाबदार आसात अशें यशवंत गांवसाचें म्हणणें आसा। आज अशें जालें एमएलए घेवन दिलें की हेंच्यान ताका हे कारणीभूत तें हें जावपाक ना जावपाक, माय घोव आनी तें हो तेजो माव, माय घोव आनी माय। वेदश्री आनी यशस्वीच्यो कुडी GMCत दवरल्यात। शुक्रारा पोस्टमॉर्टम करतले। मासोड्डे वाळपयच्या वेदश्रीचे दिवचल तालुक्यांतल्या मेणकुरे गांवांतल्या योगेश परबा लागीं लग्न जाल्लें। लग्ना उपरांत ती मडगांव फातोर्ड्या रावताली। वेदश्री GMCत लॅबांत कामाक आशिल्ली। तिचो माव आत्माराम परब फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर येरादारी विभागांत उपनिरीक्षक आसा। माव पुलीस अधिकारी आशिल्ल्यान वेदश्री आत्महत्या प्रकरण पुलिसांनी गंभीरपणान घेवंक ना असो आरोप वेदश्रीच्या घरच्यांनी केला। वेदश्रीच्या माय, माव आनी घोवा आड पुलिसांनी कागाळ नोंद केल्या। वेदश्रीची आवय लक्ष्मी यशवंत गांवस हिणे कंप्लेन दिल्या की आपल्याची चलयेक ताजी घरचे लोक त्रास करताले, हॅरेसमेंट करताले। ताजेर मडगांव टाउन पुलीस स्टेशनाचेर हॅरेसमेंटाची केस रजिस्टर केल्या। मुखावेलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। कंप्लेन आवय, बापूय आनी गांवाचेर रजिस्टर केलेली 498 हे प्रमाणे केलें। मुखावेलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
घेऊया एक विराम.